ज्या मनशा खातीर ही पार्टी तयार जाला त्या मनशा खातीर ही पार्टी फुल फ्लॅश काम करतली। आज ह्या आम आदमी पक्षान गोंयांत प्रवेश केल्लो आसा, आमच्या सांग्यार प्रवेश केल्लो आसा आनी असंख्यशे असे आज कार्यकर्ते मित्र सगळे एकठांय जाल्ले आसा। तांकां एकच एक मुद्दो आसा, तो म्हणजे आमचे सरकार दारी न्हू, ह्या सरकाराक आमी धाडटले घरी। तांणी सगळ्यांनी उद्देश तकल्याक आसा, आमी सगळे लोक तांकां घरी धाडटले। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आज सांग्यार पयल्या खुबशे अनएम्प्लॉयमेंट आसा, तुमकां खबर आसतलें न्हू। लोक बेकार आसा काय ना? तुमच्या शेजाराक तुमच्या घराक आसा काय आसना? आसा न्हू? हां, ह्या सरकारान जे आसा ते लोकांक जॉब दिवपाक जाय आसले। ह्या सरकाराचें काम आसा लोकांक जॉब दिवप, पूण हे सरकार आमकां जॉब दिना। ताका दिसता आमच्या बोल्साक कितें उरलें, लोकांच्या गरीब बोल्साचें कितें उरलें जाल्यार तांकां त्रास दिसता। आज मायनिंग चालू आसलें 2012 मायनिंग बंद पडलें, सगळे लोक बेकार पडले, ट्रकवाले बेकार पडले, ड्रायव्हर बेकार पडले, ते पंचायत काडपी लोक बेकार पडले, जे दुकानां चलयताले, सादी खानावळी चलयताले, तांकां सगळ्याक त्रास जालो। हे कित्याक केलें तें मायनिंग बंद? आज आमचो ऑल गोवा कॅम्पेन जालो, जॉब गॅरंटी कॅम्पेन, हेचो पार्ट म्हणून सांग्यार आमी हो करून दाखयलो आसा। आनी आज जो रिस्पॉन्स मेळ्ळो तितून आमकां कळ्ळें की आम आदमीचो झेंडो ह्या खेपेक सांग्यार वयर चडटलो। तितून इलोय दुबाव ना, कित्याक आज जे लोकांक तिडक आसा, जे आज चल्ला महामारीची गोंयाक चल्ला, जे सरकाराचें डिक्टेटरशीप चल्ला, तितूंतल्यान आज दिसता की सगळे जे लोक आसा तांकां तिडक मारला आनी तेमी आतां थर्ड ऑप्शन काँग्रेसीचें सरकार पयलें, बीजेपीचें सरकार पयलें आनी फुडें आतां आम आदमीची पार्टी हो तिसरो ऑप्शन अशें लोकांनी डिसायड केल्लें आसा। अशें क्लियरली दिसून येता की तुमी आतां पळया असंख्य जे लोक येयल्या, कार्यकर्ते येयल्ले आसा, ते आम आदमी पार्टी म्हणून येयल्ले आसा। तांकां विश्वास आसा की आम आदमी पार्टी पक्ष हो कितें तरी करून दाखयतलो, हांकां विश्वास आसा। म्हणून आज इतलो असंख्य लोक तरी येवन हांकां सपोर्ट तेको दाखयलो आसा। जाय तो वेळ आमी बसले घरात, दोळे धांपून सोंसले मनात। ओ जाय तो वेळ आमी बसले घरात, दोळे धांपून सोंसले मनात। आता वेळ आयला आमी सगळे मेळून गोंया खातीर झुजुया। आमी आम आदमी आयले रे, गोंय नितळ करपाक आयले आम आदमी, आमी आम आदमी। 3000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। आम आदमी आयले रे, गोंय नितळ